बहुजन समाजाचे गोंय सरकार म्हूण बडायो मारपी उपमुखेलमंत्री बाबू आजगांवकाराच्या मतदारसंघातल्या बहुजन समाजाच्योच समस्या सुटावे जायनात म्हूण अखिल गोमंतक महारगण महासभा संघटनेच्या वांगड्यान उपोशण केलां. गोंय सरकार आनी थळावो आमदार गोंय राज्याचो उपमुखेलमंत्री आजगांवकाराक असापूर हरिजन वाड्यार आशिल्ल्या 7 घरांच्या रस्त्याचो प्रश्न सुटावो करपाक अपेस आयिल्ल्यान अविनाश जाधवान स्वतंत्र दिसा निमतान पेडण्यात एका दिसाचें उपोशण केलां. गोंय स्वतंत्र जावन 59 वर्सां जालीं. 60 वर्सांक पावले आमी. तरी बी पूण बाकी सगळें संपूर्ण गोंय बदललें. गोंय एक नंबरचें राज्य जालें. तरी एक म्हारवाडो आयजूय सरकारी सोयी पासून वंचीत आसा. रस्तो ही बेजीक नेसेसिटी आहा सगळ्यांची, सगळ्यांक खबर आहा. तरी बी पूण त्या वाड्याक एका वंचीत दवरलेलो आहा गोवा सरकारान. तेका जाप विचारपा खातीर आयज हांव हांगासर उपोशण करता. हेच्या पयलीं तुमी सरकारा कडेन मागणी केल्लेली काय? दर वर्सा राजकारण थंयसर ह्याच प्रश्नाचेर जायत आसता की तुमचो रस्तो जाता. हो नवीन प्रश्न ना. ह्यान पयलीं तो घासून 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 थांबलेलो प्रश्न आसा तो. ह्यान पयलीं एक थंयसर अशेंच एक मडें 4 तास मेन रस्त्याचेर उरलेले, ते वाड्यार व्हरपाक वाटूच नसल्या कारणान. तेन्नाय हो प्रश्न हांगासर मामलेदारा मेरेन पावलो, पणजे कलेक्टरा मेरेन तो प्रश्न पावलो, तरी तेजेर फुडें काय कारवाई जाली ना. आमदाराक हांगासरले बऱ्यापैकी खबर आसा. हांगासरलो हो आरक्षीत मतदारसंघ आसा आनी आरक्षीत मतदारसंघांतल्यान निवडून गेलेलो आमदार आयज उपमुख्यमंत्री पदाचेर आसा. ताका तो बऱ्यापैकी प्रश्न खबर आसा. उपमुख्यमंत्री जाल्याच्या नंतर थंयसरली त्या हसापूरच्या गांवांतली कांय जाणां बायलां तेजे कडेन गेली की आमचो रस्त्याचो प्रश्न सोडय म्हणून. तर तेणी तांकां सांगलें की तुमी त्या गांवांतले वाटेर जे कोण लोक येतात तेंचे एनओसी हाडा. अरे हे काय? एका मंत्र्यान सांगप तांकां एनओसी हाड म्हणून, जाल्यार तूं निवडणूक कित्याक लढयला? तूं निवडून येयला कित्याक? तांकां कळना म्हणून तुका लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिला तेंच्यांनी, आनी तूं तांकां सांगप की तेंच्यांनी एनओसी हाड म्हणून. तूं पदा वयल्यान उतार, तेच लोक मागीर एनओसी खातीर कोणा कडेन वचूंक जाय ते वयतले आनी पाठपुरावो करतले. आतां त्या वाड्याचेर, त्या वाटेचो कितल्या घरांक प्रॉब्लेम जाता? कितली घरां थंय आसा? वाड्यार 7 घरां आसात. त्या वाड्यावयली भुरगीं इस्कॉलाकूय वयतात. मुख्य रस्त्या पासून तो वाडो 1 किलोमिटरच्या अंतराचेर आहा. मदीं वाटेक सगळें संपूर्ण शेत आसा. लोकांच्या पाळणींतल्यान, लोकांच्या खळ्यांतल्यान, केन्ना कोणाच्या वसरेंतल्यान अशी ती वाट आसा. हसापूरच्या गांवांत तुमी वसा आनी प्रत्यक्षात स्वताहून पळयात, म्हणजे तुमकां कळटलें की बाबा केदी व्हडली तेंची ती समस्या आसा. 1 किलोमिटरचो फासलो ती भुरगीं जेन्ना चिकल तुडयत जेन्ना त्या शेतांतल्यान येतात, रातचो इरत्तो जर आसा जर जाय जाल्यार वाटेक खंयच काय लायट ना, काय ना, रस्तो ना, म्हणटकीर साहजिकच स्ट्रीट लायट ना. अशा काळखांतल्यान ती जेन्ना वयताना वाटेक विंचू सरपाचो भंय आसा. हे दर वर्साचे तेंच्यांनी ते पयलीं तेंच्यांनी आतां ते आपले दैव नशिबच समजून तेंच्यांनी मान्य केल्लें आसा. स्थानीक थंयसलो सरपंच आसतलो किंवा पंचायत आसतले, हांचें म्हणणें कितें आसा? स्थानीक सरपंचा कडेन आमी तरी गेले ना, पूण स्थानीक पंच सरपंचा कडेन थंयसरले त्या वाड्या वयले लोकांक जेन्ना विचारलें तेन्ना ते सांगतात की आमी दर वेळी फॉलोअप करीत आसा. आमी सरपंचा पंचाक सगळ्याक खबर आहा. फाटल्या फावट सुद्दां पंचायतीत आमी निवेदन दिल्लें. कांय जाणां कार्यकर्त्यां कडल्यान, कांय दलीत संघटनां कडल्यानूय अशें हें जेन्ना आमी आव्हान केलें तेन्ना कांय जाणांनी आमकां फोन करून सांगलें की अविनाश ह्यान पयलीं आपुणूय तेजो फॉलोअप केल्लो त्या रस्त्याचो. आमी तो ग्रामसभेत सुद्दां प्रश्न मांडलो. आमी ग्रामसभा तेज्या खातीर गाजयली, पूण काय उपेग जाले ना. ह्या संदर्भात तुम्ही स्थानीक आमदार जो आसा आनी हांगासलो उपमुख्यमंत्री जो आसा, सो तांचे कडेन तुमी पर्सनली उलयले काय कितें? हांवें उलोवपाचें कांय गरज ना. संपूर्ण गोवा भराचो प्रश्न आहा. संपूर्ण गोव्यात हो एकमेव मतदारसंघ हा अनुसूचित जाती खातीर आरक्षीत मतदारसंघ, आणि त्याच मतदारसंघात ही अनुसूचित लोकांची जी समस्या आसा ही संपूर्ण गोवा सरकाराक खबर ना काय? हांवें उलोवपाचें आमदारा कडेन, त्या मंत्र्या कडेन. प्रश्नच ना हांगासर हांवें उलोवपाचो. म्हाज्या घरा खातीर हांव काम करिना. हांव एका तेज्याच मतदारसंघांतल्या आमच्या जातीच्या लोकांचे ज्यो समस्या आहा त्या समस्ये बद्दल उलयता हांव. प्रसार माध्यमांतल्यान सगळ्या कडेन येत आसता.